नमस्कार आणि येवकार गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार या कार्यक्रमाक आज आम्ही तुमचे मुखार घेऊन येतात. साश्टीकार एक खाशेली कार्यावळ जे क्रायम सद्याक गोंयाक दोन घटना घडल्यो. एक म्हणजे 30 सप्टेंबराक घडली, 30 ऑगस्टाक जाल्ली आणि दुसरी म्हणल्यार पयर वास्को जाली ती जो सिलिंडर स्फोट जालो तातूंत एक बायल आणि दोन बायलो जी एक प्रेग्नंट आशिल्ली ती बायल आणि ताजे बरोबर ताची आवय ही दोगी जाण मेली. हाजे बरोबर आमचे बरोबर आसात सुशांत कुवळकार जे फाटले 35 वर्सां हांगा क्रायमाचे जर्नलिजम करतात. सुशांत, ह्या दोन्ही घटनाचेर तूं कितें सांगपाक सोदता? मेन म्हणजे आमी पळोवया पयली म्हणटा ती नुवें जाली ती नुवें जाली नुवें आतां केस कितें ती की ही केस जाल्ली म्हटल्यार हो जो डेथ जाल्लो ती सामंता फर्नांडीस म्हणटा ती 30 वर्साची बायल जी 30 ऑगस्टाक ही घटना जाल्ली आणि ताजें हें आसा की तिका एक 4 वर्साचें भुरगें आसा. तिचो घोव आसा तो भायर कामाक करता आनी तिजे आवयन कंप्लेन केल्ली की तिचो डावरी खातीर मायचे कडल्यान येतालो म्हण त्रास जातालो तिका. आनी त्या दिसा ही जी म्हणल्यार त्या तिगेल्या आवयन मारिया डायस म्हण तिणें जे कंप्लेन केल्या तातूंत भितर ती म्हणटा की 29 तारखेर म्हणल्यार ज्या दिसा घटना जाली ती लासून तिणें 30 तारखेर लासून घेवन ती हे जाली एक्सपायर्ड जाली. ताजे पयले दिसा 29 तारखेर आपल्याक फोन आयिल्लो आपल्या चलयेचो आनी ती सांगताली की आपल्याक माय त्रास आपली म्हळ्यार माय म्हळ्यार सासूमाय त्रास करता आनीक ताका लागून ती सामकी अंडर टेन्शनाक आशिल्ली अशें ती म्हणटाली. आनी हातूंत कितें जालें की ही केस गरजे भायर ड्रॅग जाली. एक 3 म्हयन्यांनी काल त्या जे तिगे सासूमाय जी आसा पेट्रोसिना फर्नांडीस म्हणटा तिचेर काल 304B म्हणजे ताका आमी हुंड्या खातीर लासून मारप हाजे खातीर एक कलम लायतात. ती काल हाणें आमच्या मायना कुट्रे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केल्लो आसा. एक अजापाची गोश्ट दिसता, जेन्ना तिजी जालें घटना घडली तेन्ना तिका हॉस्पिटलांत व्हेली, तिजो पोस्टमॉर्टम जालो. ताजे नंतर एक काही ते आवय फॅमिली ताजी ते एक NGO म्हऱ्या गेली, तांकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपा पडली ताजेर कंप्लेन करा म्हणून. तरी आसतना 30 ऑगस्टाक जाल्ली गोश्ट आतां 3 म्हयन्यांनी परती हें करपा पडली. तातूंत भितर एक अजापाचें दिसता, परते NGOक दुसरे NGO वचपा पडलो. दुसरे एक महिला कार्यकर्ते ते पुलीस स्टेशनार गेली की तूं करता बाबा करना कितें. आनी ताजे नंतर आवयक SPक लेटर बरचें पडलें की केस कर म्हणून. ताजे नंतर ती केस रजिस्टर्ड कित्याक ना हातूंक एक अशें दिसता की असले केसीक भितर प्रशासनान जी तत्परता दाखोवपाक जाय आशिल्ली तशी दाखोवना. कारण कितें जालें की तिणें पयली सुरवातेक ती सुसायडल केस ह्याच स्टेरीचेर पुलीस फुडें वताले आनी ते म्हणटात की जे तिणें जे कोण डिसीज आसा आमची सुमंता तिणें जो डायिंग डिक्लेरेशन दिलें तातूंत भितर आपल्याक सतायतात किंवा हे करतात अशें कांय नाशिल्लें अशें ते म्हणटात. पूण तातूंत भितर आनीक आसा तांचे घरच्याचो एक आर्ग्युमेंट असो आसा की तिका 4 वर्साचे भुरगी चली आसा आनी आतां ते कळ्ळां की आपूण आसतली काय नासतली. हे तिका असले परिस्थितीक आसतना आपूण जर आपल्याल्या हाज्या सासरच्या जे सासूमायक जर भितर घाली जाल्यार आपल्या चलयेचे ल्हान चलयेचे जातलें कितें अशें बी आसा. पण हातूंत भितर ताच्या आवयन त्या चलयेच्या आवयन एक हें घेतलें की जो मेरेन ही केस म्हज्या जायना रजिस्टर जायना तो मेरेन आपूण आपल्या जे चलयेचे जे हे आसा कूड आसा बॉडी आसा ती आमी घेवची ना. सो हे सगळें जातकीर मागीर STMन तांकां डायरेक्शन दिलें आसतलें की कारण ही केस तांगेलें लग्न जावन फकत 4 वर्सांनी 4-5 वर्सांनी हे जाल्या कित्याक तिणें जीव दिला. आनीक ही केस 7 वर्स लग्न जावन 7 वर्सांचे भितर जाल्ल्यान मरण आयिल्ल्यान ही केस हाणें आमच्या STMन पळोवचे वेळार ताका लागून आतां निमाणे कडेन पुलिसांनी हे सगळें जातकीर STMा कडल्यान रिपोर्ट येतकीर तांणी काल ती रजिस्टर केल्या. बरोबर. त्या आवयलेक हें आसा की जेन्ना आमकां आवय आमचे कडेन उलयली तेन्ना तिणें सांगलां की खुनाचो प्रकार करचो म्हणून. हाचेर तूं कितें सांगतलो? खुनाचो म्हणल्यार हातूंत भितर तांचें आतां हें आसा ते खुनाचो म्हणल्यार खुनाचो इंटेंशन आसता. खून म्हणटा तो इंटेंशन आसपाक इंटेंशन हातूंत कितें म्हणजे तिका जर तिणें उजो लायला म्हणल्यार तिणें हाडून उजो लायला जाल्यार तांचो आरोप तसोच आशिल्लो की ताणें उजलायला म्हणून तिचें पण डायिंग डिक्लेरेशन सांगता ते आपणें उजलायला आपले हे घेतला म्हणून. सो हाका लागून तांचे आतां जो हें केला जो गुन्यांव नोंद केला की 304B म्हणटा तो
सारको आसा आनी हाका ख्यास्त तशी कमी ना, ख्यास्त तितलीच आसा. सो जर हे प्रूव जालें, आतां ते पुलीस प्रूव कशें करतले, तिजो जर हुंडा खातीर छळ जातलो काय ना हें प्रूव करपाचें पुलिसाचेर अवलंबून आसतलें. आतां इतलें लेट जर रजिस्टर्ड जालें म्हणजे प्रूव करपाक जातलें अशें दिसता तुका? प्रूव करपाक ताणें ऑलरेडी स्टेटमेंट सगळे घेतले आसतले, फकत टॅक्निकल हातूंत भितर इतलें लेट जालें म्हणल्यार ताणें थंय तशें रिकवर करपाचें सारकें तशें अशें कांय नाशिल्लें. आनी ही फाटलीं 4 वर्सां ते म्हणटा की तुजो 4-5 वर्सां छळ जाता. सो हाजे पयलीं कितें तरी एविडन्स आसात, कितें जाल्लें आसा, कंप्लेन केल्ली आसा, कितें आसा तें पळोवचें पडटलें आनी ताजेर सगळी ही फुडली केस हे जातली. बरें, आतां आमी दुसरी केस ह्या वास्को जाल्ली कांय दीस पयलीं, जो नवे वाड्यार नवे वाड्यार स्फोट जालो म्हण सिलिंडराचो स्फोट जालो म्हण जालें. मागीर हळू हळू तिजो भाव आयलो हांगा आनी ताणें सांगलें हो स्फोट बीट कांय न्ही, हो आपल्याल्या आवयक आनी आपल्याल्या भयणीक हें मारलं म्हण. तुमी ही केस कालची एक 3 दीस जाले तूं पेपरार बरयता, बरे बरे फोटो हाडला तुवें, ते लाख खुबशे पयशे पयले आमी सुटकेसी. एक्झॅक्टली कितें कितें तुका दिसता? तिच्या भावा कडेन नांव उलयलो. तिजो भाव हो आतां जे मेल्यात तिजें नांव आसा, एक जी हे आसा ते शिवानी राजवत म्हणटा ती. तिजें एक फाटल्या फेब्रुवारी 2022 तिजे अनुराग राजवत म्हणटा तो गोंयांत नेवी भितर हो आसा आमचो, तो लान्स नायक म्हणून त्या पदाचेर तो काम करता. ताजे कडेन लग्न जाल्लें 1 फेब्रुवारी 22. आनी दुसरी जी एक्सपायर्ड जाल्या ती ह्या शिवानीची आवय, तिजें नांव जयदेवी चव्हाण. त्या दिसा ही गजाल जाल्ली आमची 18 नोव्हेंबराक ही गजाल जाल्ली. त्या दिसा दूद तापयता आसतना अकस्मात गॅस उक्तो उरून ताजो जो अशें मागीर गॅस उक्ती उरतकीर गॅस म्हणजे नॉब चालू आशिल्लो आनी तें वातावरण तयार जाता आनी तेन्ना कितेंय जर हें केल्यार पेटपाक शकता. तसो पेट जावन ती ही जाली कोण आमची जयदेवी पयलीं हे जाली आनी तिका वाचोवपाक आयिल्ले कडेन शिवानीच हे जाली. आनी त्या वेळार तिगेलो जो अनुराग तो घोव आसा तो भायर आशिल्लो, घरा भायर आशिल्लो, अशी ही स्टोरी पुलिसांची आसा. पूण तातूंत भितर एक कितें जालां की हांव त्या भावा कडेन उलयलो. तो म्हणटा की ताजें नांव शुभम सिंग, मध्य प्रदेशाक उज्जैन हांगा काम करता. ताजे कडेन हांव उलयलो. तो म्हणटा की आपले भयणीचें लग्न जातकीर तिका तो म्हणटा की 12 लाख कॅश, त्या भायर हे आमचे सगळे दागिने आनीक बाकीच्यो वस्तू AC जे मशीन्स आनी कितें सगळे इतले घेवन दिल्ले. आनी तरी आसतना तिणें हुंडो उणो हाडला म्हणून तिची जी माय आसा ती तिका सदांच हे थामणे मारताली. आनी हो म्हणटा की लग्न जावन फकत दुसरे दिसा साकून स्टार्ट जालें अशें तो म्हणटा. आतां हांगा कितें जालां की ही जर केस आतां सस्पिशन कित्याक हें करता की तो गॅस आमी फोटोय छापून हाडल्यात. बरोबर. हो सगळी जातकीर ज्या हातूंत भितर शेगडी पेटोवन दवरलो त्या शेगडेचेर गॅस सिलिंडर असं आडवो दवरिल्लें आसता दिसता. आतां गॅस सिलिंडर काय कोण शेगडेचेर आडवो दवरना म्हणजे हे कितें तरी मागीर तूं आनी कितें फोडपाक बी आसा काय कितें एक जालें. आतां तो गॅस सिलिंडर दवरलो कोण थंय आनी काचाबूल जावन दवरलो असल्यातलोय भाग जावपाक शकना. कारण काचाबूल जावन तो वचून पडपाक शकता. अशें कितें जावन ना सामकें एखादी ताका दिसपाक आपल्या माय मेली बायल मेली म्हणून असो पडपाक शकता. अशें आडवून तो सामको असो कोण गणपती बी दवरल्या भशेन थंय व्हरून मकराक बी दवरतात पळय तशें करून तो हो गॅस दवरलो. तो दवरलो कोणें? एक. दुसरी तांची पयलींच थेरी आशिल्ली की गॅस सिलिंडर एक्सप्लोड जालो म्हणून. तो गॅस सिलिंडराचें कांय जावना हांवें आनी ताजी इवन जी हे आशिल्ली की ती वादी आशिल्ली ती बसून लूज करून आशिल्ली. सो आतां हे केलें कोणें? अकस्मात काय जावपाक शकना. बरोबर. आनीक जर अशें जर पयलीं जाल्ल्या म्हळ्यार पयलीं एकदां जावन तशेंच उरलें जाल्यार पसून आनी खंय तरी गॅस लीक जावपाचो वास येवपाचो अशें कितें जावपाक शकता. आनी कितें जावपाचें त्याच दिसा कशें जालें. बरोबर. त्या दिसा तेंच जाता आसतना हो घोव तोच कित्याक भायर आशिल्लो? हो एक हातूंत भितर म्हाका दिसता की पुलिसांनी सुरवातेक जे स्टेप्स घेवपाक जाय आशिल्ले ते सारके घेवंक ना. आतां हातूंत भितर ते ताणें मारला काय मारलें ना हें कसलें हें करता. पूण तातूंत भितर आनी कितें करपाक जाय आशिल्लें की ही घटना जातकीर एक्सप्लोजन न्ही तें. बरोबर. थंय येवन ताणें सदांच आमी म्हणल्यार पुलिसा भितर हांव इतले 35-40 वर्सां जालीं हातूंत भितर आसा. आनीक हें आसा की तातूंत
काम पुलिसा बरोबर क्रायमाक लागींच्यान वेगवेगळे क्रायम तुम्ही पळयता. जेन्ना पुलिसाचे थेरी आसता की सदांच पुलीस अशे ठरावीक हातूंतल्यान वचनात ते दुसरो एंगल चित्तात आनी हातूंत दुसरो एंगल आसपाक शकतालो तो म्हणजे डावरी देताचो एंगल आसपाक शकतालो. ताका लागून ताणें कितें करपाक जाय आशिल्लें की फॉरेन्सीक टीमीक थंय हाडून थंय जे हाताचे थंय लागिल्ले वस्तू लागिल्ले आसता थंय फिंगरप्रिंट्स घेवपाक जाय आशिल्ले त्यो घेवंक नात. ते घेवंक नात. ताणें जेन्ना बॉडी काडटकीर तो फ्लॅट सील करपाक जाय आशिल्लो. फ्लॅट सील करूंक ना. हाजे फाटल्यान मदीं थंय कितले जाण येवन गेले आसतले, कोणें तो ग्लेस दवरलो आसतलो, कितें हें जाल्लें आसतलो. सो तिजे भावान जेन्ना हो हें केलो दुबाव उक्तायलो तेन्ना मागीर फॉरेन्सीक टीम भितर गेल्या. ओके. सो दीस इज लेथर्जिकल पार्ट. आनी एक ताजे भावान सांगला की पुलीस आपूण गेलो पुलीस स्टेशनार कंप्लेन दिवपाक, पुलीस स्टेशनार कंप्लेन पुलीस स्टेशनार गेलो ना. तो हांगा 2 बॉडी हांगा आयिल्ल्यो न्ही पोस्टमॉर्टमाक आयिल्ल्यो तेन्ना ताणें कितें सांगलें की ताणें एक बॉडी आपल्याची आवयली ती ताणें ताब्याक घेतली आनी ही दुसरी बॉडी दुसऱ्या कडेन लग्न जाल्ली सो तांचे कडेन दिवपाचें. तेन्ना तो म्हणटा की आपणें थंय PSI परेश म्हणून आशिल्लो ते परेशाक सांगलें की आपल्याक हातूंत हें दिसता डावट दिसता सो आपल्याक कंप्लेन करपाक जाय. तर परेशान सांगलें ही केस आमी करनात, ती हें करतात आमचो STM. तो कितें सांगता ते STMा कडेन. हातूंत भितर एक हें की STM पळयता फकत डावरी हॅरेसमेंट जाल्या काय ना इतलेंच, पूण तें कशें हें जालां तें काम पळोवपाचें काम इन्व्हेस्टिगेशन काम करपाचें पुलिसांनी. सो पुलीस हातूंत भितर हें जाल्यार अशें दिसता म्हाका. आवडा वेगसान एक मागणी केल्या की हो तिणें एक स्टेटमेंट केलो हो दुहेरी खून न्ही हो तिहेरी खून. हय, कारण ते भितर भुरगे आशिल्ले मुंब आशिल्लो. आनी आतां ही केस CBI कडेन दिवची म्हणून हाजेर तूं कितें सांगता कितें जालो म्हणून मागणी जाली. कारण हातूंत भितर आसा कितें जाण तूं आसा तो नेवीचो अधिकारी भितर आसा. नेवी अधिकारी म्हणटा ते अशे आर्म्स एम्युनेशन्स हाजे कडेन स्फोटका कडेन खेळपी आनी ताका म्हणजे अजून दुबाव आसा की ताका जी टॅक्निकल नॉलेज आहा तातूंत भितर तो हें करपाक शकता. ओके. हातूंत भितर गोंयचे पुलीस जरी ते हे आसले म्हणजे ते अशे आपले हलगर्जीपणा करपी असलोय तांचे हें नासता तरी तातूंत तांकां मर्यादा आसपाक शकता. प्लस टॅक्निकल ना तो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो आमचो कर्मचारी हे हांगा. सो ही जर हे CBI दिली जाल्यार ताजें बरे भशेन इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक शकता आनी म्हज्या कोतान ती तशी दिवची अशें म्हाका दिसता. तर हे आशिल्ल्यो आमच्यो आयच्यो साश्टीच्यो खबऱ्यो. अशेंच गोमंतक TV पळयत रावात मुखाल्ले साश्टीकारा खातीर. देव बरें करूं.